परतून एकदा येवकार. तुम्ही पळयतात अंतरिक्ष अप अप एंड अवे. आमच्या आयच्या आमी प्रोग्रामान थोडे तरणाटे भुरगे हांगा हाडिल्ले आसात. ते मुद्दाम तुमकां इंटरनेट एंड एस्ट्रोनॉमी हाजे बद्दल सांगपाक प्रयत्न करीत आसात. म्हाका खात्री आसा की तुमी पेपर बी घेवन बशिल्ले रेडी आसात. खुबशे नोट केलां आसतलें. ना जाल्यार आतां तरी घेवन बसात. आतां खूब इम्पॉर्टंट पॉयंटार आमचे डिस्कशन पाविल्ले आसा. आमचो एक मेंबर राज कुंकळकर जो थियोरेटिकल फिजिक्स शिकता बिट्स पिलानीन. खूब इंट्रस्ट आसा ताका टॅक्निकल एस्ट्रोनॉमीन आनी ताणें थोडे टॅक्निकल पेजीस थियोरेटिकल एस्ट्रोनॉमी शिकपाक आमी कशी डीप एस्ट्रोनॉमी शिकपाक शकतात हे सगळे इंटरनेटार लिंक्स तुमकां हाडिल्ले आसात. नोट करून घेयात आनी हाजो उपयोग करात. तर राज आमी खंयच्यान सुरू करूया? वेल वी विल स्टार्ट आमी आतां दाखयला लोकांक हाव टू एक्सेस images clicked by other observatories just by sitting. Okay. But now what we will see is आमी आता आमकां जाय त्या ऑब्जेक्टाचो फोटो कसो ऑब्टेन करपाचो. आता म्हाका सपोज आता एक गॅलेक्सी आसा खंयची and I want to see that galaxy in different spectrums नाल्यार various properties. So how do I get that image? आता ते कशें करपाचें आमी पळयता. So there is this project known by the name of Micro Observatory. This is run by Harvard, the Center for Astronomy. So, hey website Micro Observatory. Hi, this is the link cfa.harvard.edu /micro observatory. Okay. This link मारले जाल्यार कितें जाता? Hi, so what you get is a page like this basically. आणि Micro Observatory Radio Telescopic Network म्हणून आसता. They have these telescopes all over the United States. And by making an account on this site, which is compulsory, you have to put in your email ID भी सगळे details करून. You have to click on the Micro Observatory Online Telescopes link, okay, when the login is required. Actually, तुम्ही telescope link करू शकता. Hi. So what it is like is that you have to tell them, I want to click this object photo, and what they do is they actually point the telescope to that, and you tell them आता 20 सेकंदाचो एक्सपोजर घे. सो दे टेक 20 सेकंड्स एक्सपोजर. खंयचो फिल्टर लावपाक जाय तुका, लायक ओके क्रॅब नेबुला अमको फिल्टर लायलो. They'll take that photo and they'll mail it to you in 2-3 days time. Okay, so Raj, हे खूप इंटरेस्टिंग आसा. एस्ट्रोनॉमी शिकपा खातीर तुका टेलिस्कोपाची गरजच ना. तू कोणाचोय टेलिस्कोप यूज करून ऑनलाइन वचून ह्या वेबसाइटीर तांकां सांगपाचें की म्हाका खंयचो फोटो जाय ते तुका काडून फोटो धाडटले. आणि this is absolutely free. It's free. It's absolutely free. Just that the format that they send you in is not the normal formats that you get. Camera photo काढलो JPEG format मेळटा. तसलो मेळना. हो आता specific FITS format म्हणून आसता. त्या फॉर्मॅटान तुका डेटा अवेलेबल जाता. म्हणजे कोणूय हाजेर अकाउंट ओपन करून हे काम करू शकता. Okay, so everybody can use a telescope without having a telescope. Exactly. Okay, very good. So this is the benefit of Micro Observatory Radio Telescope Network. Okay. And you said it comes in the FITS format. How do you open these? Now these very same people they give this free software, FITS software. तो तुवें डाउनलोड केलो समज जाल्यार you can put it in. आता Photoshop म्हणून तुमी आयकला आसतलो. हय बरोबर. So FITS is something like that. So हे वेबसाइटीर जे फोटो धाडटात त्या फॉर्मॅटीचे तुमकां फ्री सॉफ्टवेअर डाउनलोड करपाक मेळटा. हय हय. ओके, सो इट इज इजी करून you can view the image. And what you can do is you can modify the image, brightness change करपाक मेळटा, edit करपाक मेळटा software. Now we move on to something wherein you can actually access immediately images. The telescope has already pointed, clicked photos of everything and cataloged it. You can immediately access. Site, what is this? DSS Astronomy Images. Basically DSS म्हणजे Deep Sky Survey. Now this is a survey, telescopic survey, जो की photos काढता of various parts of the sky in very. म्हणजे हे जे वेबसाइट्स तू सांगता, they are directly linked to telescopes. Yes, professionals have already taken photos of every object that there is. Every part of the sky has been scanned. हातून किती मेळटा? हातून बेसिकली ते क्लिक करता की गुगलान लिंक येतले ते अशी एक पेज उगडटली. द STSI digitized sky survey म्हणून. Then what you have to do basically is you have to enter the object name आणि मागीर क्लिक करपाचे गेट कोऑर्डिनेट्स म्हणून. आता म्हाका जाय सपोज म्हाका जाय सॅटर्न तर हय. No, the thing is Saturn is a planet and it moves in the sky. So कितें जातलें तुका ते कोऑर्डिनेट्स अशे मेळची ना ताजी. And this is a pre-cataloged photo. म्हणजे ऑलरेडी फोटोग्राफ स्टोर केल्ले आसात. So आमी म्हणया की आमकां आमची नेक्स्ट गॅलेक्सी जी आसा एंड्रोमेडा गॅलेक्सी जाय. Exactly. How do we go about? That is what it is. Deep sky. So you put in here the name saying M31 म्हणून घाल आणि get coordinates कर.
तुम्ही गेट कॉर्डिनेट्स करतगीर हांगा RA आनी डेक त्या हातून पळय कॉलम्स फिल जातले गेट कॉर्डिनेट्स म्हणजे ताजो लॅटिट्यूड अँड लॉंगिट्यूड इन द स्काय हय दॅट विल गेट फिल्ड अप देन देर विल बी दीस रिट्रीव फ्रॉम बॉक्स हियर यू कॅन सिलेक्ट डिफरंट ऑप्शन्स लायक रेड ब्लू IR नाव बेसिकली दीज आर डिफरंट चॅनल्स आता रेड कलर चॅनलान तुका इमेज येता पळय ती इमेज सेपरेटली मेळटली ब्लू चॅनलाची इमेज सेपरेटली मेळटली आणि IR इन्फ्रारेड चॅनलाची इमेज सेपरेटली तरेतरेचे फिल्टरान काडिल्ले फोटोज हय सो दिस इज व्हेरी युजफुल फॉर प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स when they want to analyze certain phenomena which happen only in a particular range of the spectrum. Okay, बरं. And by that you can put also you can insert the height and width of the photo म्हणजे higher resolution photos आहेत कितले मेगापिक्सल तशे सो वॉट एवर फोटो यू वॉन्ट एस्ट्रॉनॉमीचो तो तू डायरेक्टली तांकां विचारून रिक्वेस्ट करून घेवपाक शकता हय and you can directly put retrieve image one important thing you have to do is change the format to GIF if you want to format. directly see the images otherwise you can always there is an option for fits as I told fits use करून तुमका डाउनलोड करून but that is complicated कशे तुका डायरेक्टली पळोवपाले हय जे फॉर्मॅटान आमकां फोटो जाय ते फॉर्मॅटूय फिल करपाचे सो तुका जाय तसो कस्टम मेड फोटो तुका मेळटा आणि you can click on save file to disk म्हणजे डायरेक्ट retrieve image मेळटगीर image will get saved like this ओके एंड्रोमेडा गॅलेक्सी हय this is the core of the Andromeda galaxy सामकी ब्युटिफुल you get it within seconds ओके and like that only तशेंच करून ही आमच्या मिल्की वे गॅलेक्सी ज्या आमी रावतात जे गॅलेक्सीच्यान सगळ्यान क्लोजेस्ट गॅलेक्सी इन स्पेस आसा ताजो फोटोग्राफ आमकां एक्झॅक्ट डायरेक्टली मेळूंक शकता ओके सो तशेंच सेम प्रोसिजर फॉलो करून आमी आनी एक इमेज काडिल्ली आसा दिस इज नोन एज द सोमब्रेरो गॅलेक्सी ऑल्सो नोन एज M104 मेसायर ऑब्जेक्ट 104 ओके आमची जी कन्या राशी आसा वर्गो तातून भितर म्हाका दिसता टेलिस्कोप पॉइंट केल्यार खूप त्रासान ही इमेज पण आमकां ही इमेज आमी आमच्या टेलिस्कोपान पळोवंक शकता इजिली दिसना हे जे टेलिस्कोप्स हे वेबसायटीक यूज करतात ते खंय असतात टेलिस्कोप वेर आर दे These telescopes are basically situated atop mountains like Keck telescope असता आमचो म्हणजे प्रोफेशनल ऑब्झर्वेटरीज these are professional observatories ओके सो प्रोफेशनल ऑब्झर्वेटरीजांचे लाखांचे म्हणणं क्रोर्स ऑफ रुपीजांचे टेलिस्कोप यूज करून हे इमेजेस काढून तुम्ही ते कस्टम मेड करून तुमकां घेऊ शकता ओके दॅट इज द रियल ब्युटी ऑफ एस्ट्रोनॉमी की तुका पैसे पडना तू डायरेक्टली द बिगेस्ट टेलिस्कोप्स इन द वर्ल्ड इवन हबल स्पेस टेलिस्कोप यूज करून सुंदर इमेजेस काढू शकता events occur what they do is they send out bulletins for म्हणजे किती तरी आकाशान घडले की तुका हाजे वयल्यान बुलेटिन्स मेळटा आता आमचे न्यूज चॅनलार ब्रेकिंग न्यूज येता पळय दिस इज एस्ट्रोनॉमी वर्जन ऑफ ब्रेकिंग न्यूज हियर what happens is that for all the amateur astronomers who are out with the telescope and they want to see these latest things happening they can go to this हे ओपन जाता हे ओपन जाता and this is again maintained by the IAU which is the International Astronomy IAU चो लिंक आसा थंय IAU म्हणजे इट इज द मोस्ट important body in the world for astronomy. Yeah, it is the official body. They have the rights. The full form कितें? International Astronomical Union basically. Okay. So तांची ही वेबसाइट आसा आणि तांची डेटा आसा ही. So this is more technical. तातून डेटा मेळटा फक्त. Data. So here you get the host galaxy, the type of supernova. There are various types of supernovae. Okay. And you get the date wherein it was first found. सगळे इन्फॉर्मेशन आकाशान जे घडला ताजे तुमकां क्लियर सो हे सगळे इन्फॉर्मेशन दे आर नॉट विज्युअल म्हणजे पिक्चर्स ना सो मोर सो जे एस्ट्रोनॉमीन काम करतात ऑलरेडी सिरियस एस्ट्रोनॉमी तांकां हे खूप यूज जातले टुडे देयर इज दिस इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट व्हिच कॅन बी डन बाय ऑलमोस्ट एनीवन हू हॅज अ कंप्युटर एंड इंटरनेट कनेक्शन एंड फ्री टाइम ऑन द कंप्युटर ओके आता सेटी एट होम हो प्रोजेक्ट कितें आसा सेटी एट होम म्हणजे तुम्ही आता सेटी म्हणून आयकला आसतले which is the SETI म्हणजे सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजन्स basically hunting for aliens म्हणजे आमच्या अंतराळात पृथ्वी सोडून जीव आसा म्हणजे लिव्हिंग क्रिचर्स आसा अशें आमी आज एक्सेप्ट करतात पण सायन्स फक्त इतलें म्हणटा की आमी अजून तांचे कडेन पावना कित्याक आमचे कडेन टेक्नॉलॉजी ना पण ते आसात तांचे कडेन सोदून काडपाक एक प्रोजेक्ट केल्लो आसा ताका SETI म्हणटात न्ही पण त्या प्रोजेक्टाची ही वेबसायट तर हय सो दिस वेबसायट इज डीलिंग विथ दॅट SETI at home. It is set up by this University of California at Berkeley and पण राज एक म्हाका सांग सेटी एट होम सेटी जो प्रोजेक्ट आसा तो एस्ट्रोनॉमर्सांनी सायंटिस्टांनी परग्रहाचेर जीव सोदून काडपाक एलियन सोदून काडपाक प्रोजेक्ट केल्लो आसा हाजो वेबसायटान आमकां म्हणजे कॉमन मॅन जांकां एस्ट्रोनॉमीन इंट्रस्ट आसा आमी कशें लिंक करू शकतात आमकां कितें डेटा मेळटली हातून बेसिकली तो तांचो डेटा येता पळय जो रेडिओ टेलिस्कोप यूज करून दॅट इज ह्युमंगस भरपूर क्वांटिटीन डेटा येता they do not have enough manpower like basically इतले computers नासतात तांचे कडेन की तो डेटा प्रोसेस करून
आता डिकोड करून तो डेटा आणि खरेच सिग्नल आसा कंटिन्युअसली तांचे टेलिस्कोप सेटीचे जे प्रोजेक्ट करतात डेटा देवत असता दे आर कलेक्टिंग डेटा बट तो डेटा एनालायज करपाक टायम आनी मनशां ना तांचे कंप्युटर ना तांचे इतलो डेटा आसा थंय ओके आणि त्या डेटान खंय तरी आसूंक शकता न्ही दॅट वन सिग्नल इज देर जातून मनशान आमकां धाडला फ्रॉम आउटर स्पेस बट ते आमकां सिग्नल खबरूच ना बिकॉज ते सिग्नल एनालायज करपाक आमचे कडेन मनीस ना सो वी कॅन लिंक टू दिस So what it does is go to the website, you can click on homepage participate. आणि डाउनलोड करून तो सॉफ्टवेअर यू कॅन ऑटोमॅटिकली इट रन्स ओके तर ही आता त्याची होम पेज ओपन जाता हय जेन्ना तुमी होम पेजीचेर वता तुमकां डाउनलोड बटन क्लिक करून सॉफ्टवेअर डाउनलोड जावन डायरेक्टली स्टार्ट जाता म्हणजे थ्रू दिस वेबसायट एक सॉफ्टवेअर तुमच्या कंप्युटराचेर डाउनलोड जाता तो इन्स्टॉल करपाचो आसता आनी मागीर तो सॉफ्टवेअराक URL तोच सेटी एट होम तो दिल्लो आमी URL स्टार्टिंगेक तो घालपाचो आसता भितर आनी तो घालतकीर सॉफ्टवेअर ऑटोमॅटिकली रन जाता बेसिकली जेन्ना तुमचो कंप्युटर युजान आसना स्क्रीन सेवर मोड जेन्ना चालवता तेन्ना हो सॉफ्टवेअर स्टार्ट जाता आनी तो डेटा हाडटा इंटरनेटा वयल्यान आनी इट एक्सेस करता म्हणजे प्रोसेस करता तो डेटा आणि सिग्नला परत धाडटा ओके तर म्हाका मातशें समजलें जाल्यार सारकें सांग तूं की हो सेटी एट होम आमी जर हाका लिंक केलें हे पेजीक आमी लिंक केलें जाल्यार डायरेक्टली सेटीचो वेबसायटाचो जो सॉफ्टवेअर आसा तो डावनलोड जाता आणि आमचो कंप्युटर जेन्ना आयडल आसता आमी यूज करना तेन्ना तो सॉफ्टवेअर रन जाता सेटीचो डेटा आमच्या लॅपटॉपार येता कंप्युटरार येता आणि एनालायज जावन परत थंय वता ओके व्हेरी इंटरेस्टिंग म्हणजे आमी सेटीचे भाग जाले तर हय एक्झॅक्टली वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट दॅट इज द होल पॉइंट ऑफ बिहाइंड यू नो सेटी आणि राज अशें जावं शकता की आमचे डेटा कंप्युटरार जो आमी एक पॅकेट ऑफ डेटा एनालायज केला त्या पॅकेट ऑफ डेटान जर मेसेज एलियनान धाडिल्ली आसा जाल्यार कितें जातलें तुमकां योर नेम गेट्स क्रेडिटेड आमी एलियन्स डिस्कवर केले सो कोणूय एलियन्स डिस्कवर करू शकता विदाउट हॅव्हिंग अ टेलिस्कोप विदाउट हॅव्हिंग अ सेटी आमी कोणूय बी घरा बसून आमचे कंप्युटराचेर फ्री टायमान भितर एलियन्स डिस्कवर करू शकता सो इतली फॅसिनेटिंग आसा एस्ट्रोनॉमी इंटरनेटार वचून वेबसायट पळोवन थोडे इन्फॉर्मेशन शेअर करपाक पूण राज थँक्स टू यू की आमी एंड करतात जातून आमी डायरेक्टली इन्वॉल्व इंटरनॅशनल प्रोजेक्टान जावन वर्ल्ड कम्युनिटीक आमच्या संवसाराक आमच्या फुडाराक एलियन्स डिस्कवर करपाक आमी मदत करू शकतात सो दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग आमचे सगळे भुरगे जे आसा एटलिस्ट यंगस्टर्स जे आसा हांकां खूप इंटरेस्टिंग अशी सेटी एट होम वेबसायट जातली तर अशेंच हे आमचे इन्फॉर्मेशन हे आमच्या प्रोग्रामान कंटिन्यू जायत रावनी आज आमचो वचपाचो वेळ जाल्लो आसा तर अंतरिक्ष अप एंड अवे हे प्रोग्रामात आमी कांयच खुबशे एपिसोड जाले एक थोडी डेटा शेअरिंग ते एस्ट्रोनॉमी शिकपा खातीर तुमी फ्री आसात तेन्ना टायम वेस्ट करनासतना कितें तरी बरें आनी नवें शिकचें हे आमी प्रयत्न करीत आसात हो प्रोग्राम तुमकां कसो आवडटा हे आमकां ईमेल करात हांगा सकयल आमचो ईमेल ID आसा फीडबॅकूय मेल करात आनी कितें तुमचें सजेशन आसा तेंय मेल करात आयचो प्रोग्राम हांगाच काबार करता आतां म्हाका घरा वचूंक जाय सेटी डावनलोड करपाक आनी एलियन्स सोदून काडपाक नासाची मदत म्हाका करपाक जाय नासाचो प्रोजेक्ट न्ही तो सो नासाचो हांव आतां भाग जातलो तुमीय बी जायात तर राज शारंग आनी एरिन तुमी ऑल द वे हांगा आयले आणि तुमचो आता खूप बिझी टाइम न्ही एक्चुअली भुरगे सगळे फेसबुकार बशिल्ले आसात आनी तुमी हांगा आयलेत सो खूप बिझी टाइम तुमचो तुमी हांगा यूज केलो आमच्या दर्शकांक इंटरनेट एंड एस्ट्रोनॉमी हे टॉपिकार इवन म्हाका जातून खबर ना ते तुवें आमकां सांगलें तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा देव बरें करूं तुमकां सदां वृद्धी जावनी तुमच्या करियरान तुमकां सक्सेस मेळूनी अशें म्हणून आयचो प्रोग्राम हांगाच काबार करया पळयत रावात अंतरिक्ष अप एंड अवे ओनली ऑन प्रुडंट मिडिया